कार्मेल किरण कार्यक्रमाच्या वीक्षकांनो प्रणाम तुमकां. ह्या आधुनीक काळार माध्यमा मुखांतर देवाचें उतर प्रगट करचें आनी आयकोनचें आमकां भाग दिल्ल्या धन्यदेवाक आमी अर्गां पाठोवया. देव मनशांक आपल्या मिसांव गांव मुखारसून वरच्याक कशें विस्तां मेळ्ळें आतां आमी समजून घेवया. देवाचें उतर आमी आयकुया. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमान तुका येसुमिया. एक दीस गेनेसरेत सरोवराचे थडी जेजू उबो आसतना देवाचें उतर आयकोवचे खातीर लोकांचो जमो ताच्या भोंवतणी उरडतालो. थवळ सरोवराचे तडीक लागलेल्यो दोनी ताणें पळयल्यो. पागी दोनींतले देंवन आपलीं झाडां धुताले. तांतले एक दोनीर सोडून ती सिमांवची दोन तडी तावन ती कशें मुखार सुटून रावूंक ताणें ताका सांगलें. उपरांत बसून दोनीर तावनूच तो लोकांक शिकोवंक दिवंक लागलो. ताणें उलोवन जाता असो सिमांवक म्हळें, दोन गुंड उदकाक मुखार व्हर आनी मासली धरूंक तुमची झाडां देवया. थवळ सिमा म्हणलो, मेस्त्री, सगळी रात आमी कश्टले पूण आमी कांयच धरलें ना. तरी पूण तुज्या उतराचेर हांव झाड देंवयतां. झाडां उडयलीच मासलेची एक व्हडली रास झाडाक सांपडली आनी झाडां पिंजूंक लागलीं. थवळ दुसरे दोनींत आसलेल्या आपल्या सांगात्यांनी येवन आपणाक कुमक करीश तांकां आत भाशेन तांणी आपयलें. ते आयले आनी सांगाता मेळून दोनींनी तांणी मासली भरली इतली की दोनी बुडोवंक जाल्यो. हें पळोवन सिमा पेद्रो जेजूच्या पांयां पडलो आनी म्हणलो, म्हजे सरशिलो पयस सुमया, हांव एक पातकी मनीस. तांणी धरलेले मासलेची रास पळोवन तो आनी ताचे सांगाती सुमेस विजमेस जाल्ले. तेच परी सिमांवचे वंटेली जावन आसलेले जेबेदाचे पूत जाकोब आनी जुवा विजमेस जाल्लो. थवळ जेजू सिमा म्हणलो, भियेनाका, ह्या फुडां तूं मनशाक पागतलोय. दोनी तडीक अडतास सकट सांडून ते जेजूचो पाटलाव करून गेले. देवाचें उतर मोगाचें न्हू. देवान आमचो इतलो मोग केलो गे, ताच्याच एकल्या पुताक आमच्या खातीर ताणें समर्पण दिलो. जेजून आमचो इतलो मोग केलो गे, तसोच जीव आमच्या खातीर ताणें अर्पिलो. आनी ताचे मिसांव गांव मुखारसून वरच्याक तो विंचता. कोणाक विंचता? भाग्यवंतांक न्ही, ग्रेस्तांक न्ही. बगार तो विंचता पातक्यांक, आसाक्त्यांक तो सत्यवंत भरता. तांची पातकां धुवन काडटा, पवित्र आत्म्यान तो भरता आनी आपले शीस जावन तो विंचून काडटा. बॉडी बिल्डर मिशनरी म्हणून नांव वाडलेलो अमेरिकाचो कार्लो, ताका कशें देव तसो दूत जावन विंचता मेळ्ळें आमी समजून घेवया. 5 जाणां भुरग्यां पैकी निमाणो तो. 11 वर्सांच्या प्रायर ताचे आवय बापूय अवघडांत देवाधीन जातात. तो अनाथ जाता. फुडाराची वाट सोदून तो मुखार वेता. 14 वर्सांच्या प्रायर बॉडी बिल्डर म्हणजे देड व्यायामशालाक तो भरती जाता. आनी 20 वर्सांच्या प्रायर सर देड स्पर्धांत जिखून अमेरिकांत ताका पयलें स्थान येता. लोक मोगाळ तो जाता. ताचें नांव गाजता, प्रख्यात तो जाता. आतां तो पयशे जातात. पूण वायट चालींच्या इश्टा वरवीं तो मादक द्रव्याचो गुलाम जाता. प्रख्यात आसलो कुख्यात जाता. कुणी लूट मारपार लढाई आनी निश्कळपण बेबदेपण सदांचें जाता. कितें जर एकल्यान जर करी येता गे तें सर पातकां ताणें 30 वर्सांच्या प्रायर केली. कोणाक तो नाका जालो, बेबदे जालो. लोकांनी ताका इन्कार केलें. अशें आसतना कॅलिफोर्नियाच्या रोडान तो वचून आसतना एका ग्रेस्त मनीस ताका एक पवित्र पुस्तक दिलो.
पवित्र पुस्तक ताणें उगडलो आनी देवाची उतरां ताणें वाचूंक सुरू केलीं. कितेंय ताच्या मनांत देव उलयता म्हणलें भोगलें ताका. पूण तो अजाप जालो, देव म्हजे कडेन उलयता ह्या पातक्या कडेन? ना, साध्य ना. पूण ताच्या अंतस्करणांत परत परत देवाचो ताळो आयकतालो. तूं म्हाका जाय म्हणलो ताळो. तेन्ना तो गळगळ्यान रडता, हांव हे पातकी सोम्या, तुका नाका जाल्लो एक मनीस म्हणजे पातकां बोगसी सोम्या म्हणून गळगळ्यान रडता. आनी उपरांत पवित्र पुस्तक हातीन घेवन तो देवाचें उतर परगट करता. कायद्यांक, मादक द्रव्याक बली जाल्ल्यांक, अनाथांक आनी तशेंच पिडेस्तांची दुबळ्यांची तो सेवा करता. उपरांत जपानाक वता आनी थंयसर बॉडी पिड्याची इस्कलां तो उगडता आनी देवाचें उतर थंयसर तो परगट करता. तशेंच हेरांची सेवा करता आनी तांच्या लोकांनी ताका मानून घेतलो. आधुनीक क्रिस्त म्हणून ताका ओलायलो. उपरांत आमच्याच भारत देशाक तो आयलो. बंबईंत ताणें देड्या इस्कलांत तांणी उक्तावण केली आनी फिल्म एक्टरांक आनी तांकां तो देवाचें उतर परगट करूंक लागलो आनी जोपड्यांत आशिल्ल्यांक तांची सेवा ताणें केली. अशें ताणें आपणाकच खाली करना हेरांक ताची सेवा ताणें दिली. पळया, कारलो कोणाक नाका जालो मनीस देव ताका विंचता आनी ताका एक बळवेंत हातर करता आनी ताचें उतर हेरांक दिशें ताका तो विंचता. प्रवादां पैकी उंच प्रवादी इसाया प्रवादी, ताका देवान कशें आपयलें तुमी जाणात गे. जेरुसलेमचें टेंपल देवान वस्ती करचें टेंपल म्हणून नांव वाडलेलें आनी थंयसर उंच एक सिंहासन आसा आनी त्या सिंहासनार देव बसता आनी ताच्या उजव्याक आनी देवा कुशीक देवाचे सेवक आसात आनी त्या सिंहासनाच्या मुखल्यान बली भेटोवची वेदी तशेंच दुंपाची वेदी आसा. सगळो दीस थंयसर त्या दुंपाच्या वेदींत उजो पडटा. दिसाक 2 फावटी म्हणजे सकाळ आनी सांजेर याजाक दुंप उलपायताले आनी अशें देवाक मान स्तुती ते भेटयताले. एक दीस इसाया प्रवादी त्या टेंपलाक वेता आनी थंयसर त्या वेदीचेर त्या सिंहासनाचेर देव बसून आसलें तो पळयता आनी आंज बडवे गायनां गायतात, पवित्र 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 दळबरांचो सर्वेस परतून सर्ग आनी संवसार तुज्या महिमेंत भरला म्हणलें गायन गावचें तो पळयता. तेन्ना तो भियेता, काळजेता, तरतरता. हांव एक पातकी मनीस, अशुद्ध मनीस ह्या पवित्र देवा मुखार आसा म्हणलें ताका एका तराचें भें दिसता. आनी तेन्ना आंज बडवो त्या दुंपाच्या उज्यांत तावन एक उज्याचें खेंड काडटा आनी ताच्या ओंठाक लायता आनी असो गुर्त जावन आसा देवान ताची पातकां भोगसलीं आनी देवाच्या मिसांवाक ताका विंचलो म्हणलो अर्थ. आनी तक्षणा इसाया प्रवादी पवित्रात्मान तो भरता, बळान तो भरता आनी मुखार वता आनी सांगता, देवा हांव तयार, म्हाका तूं धाड. पळया, इसाया प्रवादी थंय कसली बदलावण जाली. ह्या अशुद्ध मनशाक, ह्या पातके मनशाक देव विंचता आनी तसो प्रवादी जावन ताका नेमी हाडटा. आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें पेद्रूच्या जिविता विशयांत. पेद्रू मासली पागच्यांत भोव निपूण जावन आसलो. ताची वृत्ती मासली पागची जावन आसली. ताका खंयसर मासली आसा खंयसर मासली ना म्हणलें सारकें कळीत आसलें. कित्याक ताचें सगळें जिवन मासली धरच्यान ताणें करसिल्लें. आनी एका राती सगळी रात तो बोट कोण भोंवल्यार ताका मासली मेळोंक ना. अखेर निराश जावन त्या दर्याच्या तडीक येता आनी थंयसर जेजू ताका भेटता. जेजू ताच्या दोनयेर चडटा आनी तांकां शिकोवन दिता. उपरांत जेजू ताका सांगता, हांगा जाळ घाल
तेन्ना पेद्रो सांगता सगळी रात आमी कश्टल्याव सगळी रात आमी वावुरल्याव आमकां मासली मेळना जाल्यार तुज्या उतराक पातयो न्हू हांव झाड घालता म्हणून झाड घालता आनी थंयसर पेद्रो हाज्या बस्स पळयता मासल्याची रास त्या झाडेक सांपडता तक्षणा पेद्रो सांगता म्हजे तान पयसर समया हांव एक पातकी मनीस हांव एक अशुद्ध मनीस जेजूची पवित्रताय तो पळयता तेन्ना ताचें उणेपण ताचें पातकी सायबू ताच्या दोळ्या मुखार येता आनी तो पातकां वळखता तेन्ना जेजू ताका सक्तीवंत करता आनी म्हणटा आनी मुखार तूं मनशांक पावतलोय पळया पेद्रो एक आशिकपी एक पातकी मनीस ह्या पयसो पयलोसो पाप साहेब जावंक पावलो देवाक आसाद जाल्लें कितेंच ना सगळें साध्य देवा मुखार आमी कितेंच न्हय उदकांत आसले बुळबुळे देव सर्जनार पदवेदार तो विंचता आमकां किरकोळ मनशांक पातकी मनशांक आनी आमकां पदवी तो दिता सांग पावल म्हणटा हांव कसरांतलो कसरो म्हाका समयान विंचला हांव तसो दूत जावंक पावो न्हय हांव तसो शीत जावंक पावो न्हय जाल्यार म्हाका विंचला हांवें क्रिस्तांव दग दिलां कश्ट दिलां आमी जाणा हांव दमस्काच्या वाटेर तो वेता आसतना क्रिस्तांव दोग तो वेता आसतना जेजूचो ताळो तो आयकता हांव सोमी जेजू क्रिस्त म्हणजे ते उलयता म्हणल्यास तो धर्मीक तें शेवटाता पवित्र ताका दिता ताची पातकां बोगसितात आनी सोम्याचो एक बळवंत हातेर जाता मस्त मिसांव पयणां तो करता रात दीस देवाचें उतर तो परगट करता आनी सांगता हांव कांयच न्हय देव मुखार कांयच न्हय कितेंच न्हय ह्या कितेंच न्हय मनशाक देवान विंचला ताचे हातेर जावन देवा जावं अर्गां वय म्हाका भावलो आनी बरें आमकां सर्वांक देवान विंचलां पयलें जावन पवित्र मुखांतर ताची भुरगीं आमकां केल्यांत आमकां नवो जीव दिला नवो उजवाड दिला दिसा की आमी बागी देवाची भुरगीं जावचें एक व्हड भाग आमकां सर्वांक फावो जाला आमी कांयच न्हय आमी पातकी मनीस आमी निर्भागी मनीस पूण देवान आमकां विंचलां जर आमी देवाचे बळवंत हातेर जाय तर 3 संत्यो आमचे थंय आसूंक जाय पयले सुवात कालतेपण आमी वळखूंक जाय आमचे पातकी सायब देवा मुखार आमी कितेंच न्हय आमी पातकी आमी किरकोळ केन्ना आमची पातकां वळखता तेन्ना देव आमचे थंय येता वस्ती करता आमची पातकां बोगसिता पवित्र आत्म्याच्या बळान आमकां भरता पळया मरियमाच्या जिवितांत कितें घडलें देवान जेजूक ह्या संवसारी हाडिची तर मरियमाची गरज ताका आसली पूण मरियमायेन कालतेपणान देवाचें येवजण मानून घेतलें आनी कालतेकायन तुजे कुशीक प्रमाणे म्हजें तें जावं म्हूण सांगलें तशेंच सबार 7 सांतिनी आमच्या पळय सभेंत आसात तांचे थंय परतो शेगोन दिसून येतालो कालतेकायचो शेगोन कालतेकायन आसलें बरयल्लें आनी देव परतो करता उंचल्या स्थानाक पावयता त्या देखून आमी पयस पुस्तकांत वाचता पयले आसले निमाणे जातले आनी निमाणे आसले पयले जातले कोण निमाणे आसात की ते कालतेकांचे येतात ते वर्ते जातले आनी दुसरें गूण जावन आसा आमचो दृढ मनोभाव आमचो मनोभाव बरो आसूंक जाय देव आमकां आपयता आमी खंयच्याय स्थितीन आसूंक पुरो देव आमकां आपयता तेन्ना आमकां जायना म्हणूंक जायना देव जर देव म्हणजे तें आसा हांव बळवंत जाता हांव घट जाता देव म्हाका बळ दिता देव म्हाका घटाय दिता आनी देवाचें काम करूंक हांव मुखारून वेता मेळ्ळो दृढ मनोभाव आमचें तें जाय आनी तिसरें साकार देवान आमच्या जिवितांत एक येवजण घालां हर एकल्या जिवितांत एक येवजण घालां आनी तें येवजण सक्सेस जायचें जाल्यार जैत करूंक जाय तर त्या येवजणाक आमी देवाक सहकार दिवंक जाय मरियमायेन देवाचें येवजण साकार दिलो देवाक ताच्या पुता जेजू क्रिस्ताक ह्या संवसारी हाडचे तर मरियमायेचें साकार
देवाक जाय आसलो आनी मोरयेमायन देवाक सहकार दिलें ताच्या योजनाक सहकार दिलें त्या देखून जेजूक ह्या संवसारीक येवंक साद जालें तशेंच देवान आमचेर योजन घालां ताका आमी सहकार दिवया आमी कसलेंय आमचें उणेपण आसा तर किरकोळपण आसा तर तें आमी वळखून घेवया आनी देव सर पोदेदार सर सत्यवंत आमचे थंय आमकां सत्यवंत करता आनी बळवंत आत्यारांनी आमकां तो भरता आनी ह्या दिसांनी आमी मोरयेमायेचें नोवें करनासांव मोरयेमायेचें जल्माचें परब आनी थोड्या दिसांनी आमी आचरण करता मोरयेमायेक आमी विविध नांवांनी उलो करता कित्याक ती आमची माय देवाच्या योजनाक स्पंदन केल्ली देवाच्या सगळी जबाबदारी तिणें हातीन घेतली आनी कल्तिकायेन ती जियेली तिका तिचो जल्म दिवस आमी थोड्या दिसांनी आचरण करता आसतना तिका मान करया आनी तिचे देख आमी घेवया कल्तिकायेन आमी जिवंक प्रयत्न करया आनी तशेंच देवाच्या हर एका योजनाक हर एका मिसांक आमचो सहकार दिवंक आमी प्रयत्न करया आमेन प्रागाच्या बळका जेजूचें नोवें मनशांच्या भुरग्यां सांगता रावचो म्हजो संतोश म्हणटा सुमी जेजू मनशांचो इश्ट जावन जियेलो सर तरांच्या गरजांनी तो मनशाक पावलो पिडा गूण करून दैवीक वैस्मळें नांव ताका फोव जालें नेनारां शिकलो जेजू मेस्त्री म्हूण नांवडलो आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत तावन मनशांक तांच्या सर गरजांनी तो पावता प्रागाचो जेजू बाळक म्हणटा इतलें चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां मोगाळ भोवनान भयणीनो आमची सत्य सावां आमच्यो गरज्यो आमच्यो विनवण्यो जेजू बाळकाच्या पांया तळा आमी दवरया जेजू बाळका घाल तुजी विस्तार आशिर्वादां तुज्या भक्तिकाचेर तांकां सर विघ्न आडवांतलें खती दुखांतलें पिडेशिण्यांतलें देवसराच्या पासांतलें कोट्या स्पिरितांतलें राखून तांकां बरी भलायकी मती समाधान दी संतोश दी तुजें येवजन तांच्या जिवितांत मान हाडूंक तांकां धैर्य दी बळ दी घटाय दी आनी तुका मानता तसली जिणी जिवंक तांकां तूं कृपा दी जेजू बाळका तांकां तूं राख सांबाळ प्रार्थुया हे भगवंत जेजू बाळका तुजी सर पदवी अजा पितरान उगड्यापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दी उखलोलो आसता तुका पातयेन उलो मारतलें सगळें दायनायक आनी तुज्या बेसावांनी बरो आमेन आमचे बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवं तुजे कुशी सर्ग जाता तशी संवसारांत आसा आमचो दिसपडचो त्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवाड आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो नमान बरे कृपेन बरयले सून तुजी सांगता स्त्रियां तर वंसली पळोवच्या कुशीचें जेजो भगवंती बरी देवाची मे मोप्यां खातीर विनाती करात आनी आमच्या मरणाचे कडेन आमेन आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रात्म्यांक जसा आदी जाता आनी सदां सरता आमेन आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें जेजू बाळकाक मागणें हे अजा पंजा जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजांचेर एका कृतेचेर दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सक पडून आमी मागता तुजे इतलें बिरमतीन बरयलें मोवाळ काळज आमची मागणी स्विकार आसूं दी आनी इतल्या अत्रगान मागची कृपा आमकां दिवं दी काड आमचे वेले सर कश्ट हिरासपण तुजे कुमोकांनी बसोवन आमकां धाड बापा आनी पवित्र सांगता आमी तुका वर्णूंक सदां सर्वता आमेन एकडी मावून रावून जेजू बाळकान दिल्ल्या सर्व उपकारांक तसो उपकार आतां आमी बावुरया हे भोव उद्दार बळो जेजू तुजे मुखार आमी सरपडता तुवें आमकां दया केल्या येद्या व्हड्या उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या तुजे काकुळती आमी वर्णितल्या तूं जावन आसाय आमचो देव रचणार सांबाळणार आमची सगळी फातींनी तुजेर आमी दवरतल्या तुजे आच्या पंच इमाजी मारी पात तुजे भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी सर लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजे कळणांतली दैवीक मजा चडून दीत सर स्तुती आनी महिमा जावन तुका बळका जेजू आमेन आतां आमी जेजू बाळकाचो आशिर्वाद घेवया स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सवे रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो तुमच्या वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं जो बाप्पा आनी पवित्र सवें जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक आमेन मोगचनो तुमकां प्रणाम
परत्यान तुमचे सवाल आमची जाप या कार्याक स्वागत. बायबलांत काथोलीक कित्या पाटी हे सवाल. बायबलांत वा बायबल वापरच्यांत काथोलीक कित्याक पाटी. सवाल अशें आसा की दुसरी वातिकन महासभा जमले उपरांत जायती बदलावन इगर्ज जमातेंत घडल्या आनी तांतले एक बदलावन कितें म्हळ्यार देवाचें उतर वा बायबल हर एकल्याच्या माय भाशेंत लाभता आनी मिसाचें बलिदानी माय भाशेंत सोलोवंक जाय म्हणून इगर्ज जमातेन सांगलां. आनी चडटाव घरांनी बायबल आसा. बायबल मोलाक काण्यांक जायनातलो कोणी ना आनी भावार्थ्यांक बायबला विशयी शिक्षीत करचेंय दिसून येता. तरी प्रोटेस्टंट पंगडाच्यांक आनी काथोलिकांक तुलन करतना आमचे भाव काथोलीक बायबल वापरच्यांत वा बायबलाच्या जाणवाये विशीं चड शिक्षीत नातल्लें दिसून येता. मस्त फाटीं आसचें दिसून येता. कारण कितें? भोव वाजपी सवाल मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो. हातूंत कांयच दुबाव ना. प्रोटेस्टंट भावंडांक आसचे तितली जाणवाय आनी तांणी वापरचे तितलो बायबल काथोलीक वापरिनात देखून तांकां जाणवाय ना. वापरल्यार वाचल्यार समजून घेतल्यार मात्र न्ही जाणवाय. वापरिनात देखून जाणवाय ना. पूण उडास दवरया, फाटल्या दिसांनी वा फाटल्या वर्सांनी प्रत्येक जावन कॅरिस्मेटीक संचालना मुखांतर बायबला विशीं क्रिस्ती भावार्थ्यातें एक उर्बा सडल्या. एका रितीन जाणवाई सडल्या म्हूण येता, अभिरुची सडल्या. इतलें सकड घडतना एका व्यक्तीच्या जिवितांत बायबल कसलो पात्र खेळटा हाचे विशयी ते सारकी जाणवाय ना म्हणून सांग येता वा उणींच म्हणून सांग येता. हाका दोन कारणां आसात. पयलें, कसलें बें? देवाचें उतर सुलाबायेन सकडांच्या हाताक मेळ्ळ्यार सकडां वाचून ताचें सारकें पाठतळ समजनासता तांच्या कुशे प्रमाणे अर्थ विवरण दिवन चडीत घुसपड गोंदळ जायत म्हणच्या इराद्यान देवाचें उतर वा बायबल लोकांच्या हातांत दिवंक इगर्ज मातेक असलें एक बें आसलें. कित्याक म्हळ्यार देवाचें उतर समजूचें जाल्यार ताची पाठतळ समजोवचें भोव गरजेचें. त्या कॉन्टेक्स्टार तें अर्थ आमी घेवचे पडटा. आनी अशें ही सकट जाणवाय नासतना बायबल वापरलो, ताचें अर्थ विवरण ताच्या समजोने सारकें दिलें जाल्यार चडीत घुसपड गोंदळ जायत म्हणचें बें. दुसऱ्यान, थोड्या जाणांचो विवर सोमा समजनासता तांच्या जाणवाये प्रमाणे समजोन भावार्थांत दंडोळचो संदर्भी आसा म्हणल्या बियान. थोड्यो संगती मोगाळ भावन आनी भयणीनो बायबलांतल्यो लिटरली घेतलें तर स्कांदल जावचो संदर्भी आसा. लिटरली आसा तशें उतर भाशेन आमी घेतलें जाल्यार. त्या देखून हांवें म्हळें इगर्ज माता भियेताली की कितें म्हळ्यार उतराचो अर्थ ताच्या पाठतळार समजोवच्यात. दुसऱ्यान मोगाळ भावन आनी भयणीनो, त्या देखून असल्या कारणाक लागून इगर्ज माता बायबल लोकांच्या हाताक दिवंक भियेताली. पूण दुसऱ्या वातिकन महासभेन व्हडलो एक बदलावन हाडली.
दुसऱ्यान कातोलीक इगर्ज माता साक्रामेंत देवासवा फेस्तां परबो हाकाय मान दिता, हाकाय प्रमुख्यता दिता आनी लोकांचो भावार्थ जिवाळ करच्यांत तांचो वावरी प्रमुख आसा. तरी प्रोटेस्टंटांत असली संगत पळोवंक मेळना. तितले म्हणटच बायबल कोणशाक लोटून ताका महत्व दिनजे म्हणचो अर्थ न्हय. बायबल सांगता प्रोटेस्टंट भाव महत्व दिनांतल्या संगतीक आमी कातोलीक इगर्ज माता महत्व दिता. कातोलीक इगर्ज मातेंत दुसऱ्या वातिकान महासभेन जायती बदलावन हाडली, प्रत्येक जावन देवस्तुतेक आनी देवाच्या उतराक लक्ती जावन आनी देवाच्या उतरा विशयींत जाय पुरती शिकोवन लोकांक दिवंक इगर्ज मातेन ह्या दुसऱ्या वातिकान महासभेन प्रयत्न केला. आनी त्या खातीर डिवायन रेवलेशन वा दैवीक उगडापण म्हणचे एक दस्तावेजच प्रगट केला आनी थंयसर पवित्र येवकरिस्त आनी देवाच्या उतराक आसो संबंध भोव लागशिल्ल्यान तो विवरसला. दस्तावेज म्हणटा द चर्च हॅज ऑलवेज वेनरेटेड द डिवायन स्क्रिप्चर. देवाच्या उतराक जाय पुरतो जागो इगर्ज मातेन दिला. एज शी वेनरेटेड द बॉडी ऑफ द लॉर्ड. कशें येवकरिस्ताक मान दिला त्याच मापान समान रितीन देवाच्या उतराकी मान दिला. In so far as it never ceases, particularly in the sacred liturgy, to partake of the bread of life and to offer it to the faithful from the one table of the word of God and the body of Christ. पवित्र येवकरिस्तांत थंयसर देवाच्या उतराची वेदी आसा, देवाच्या उतर आसा, परगटणी आसा आनी उपरांत येवकरिस्ताची वेदी आसा. दोन वेदी आसात आनी हाचे मदलो भोव लागशिल्लो संबंध आसा म्हणटा येवकरिस्त. तर मुखार भावनो आनी भयणीनो, अशें आसता आमी जनकल्यान बऱ्यान आनी खऱ्यान ताच्या पाडतळ समजून पवित्र पुस्तक वापरलो आमच्या मागण्याक, आमच्या वाचपाक, आमच्या चलत्या जिविताक, प्रत्येक जावन आमच्या संभाशणाक, तर असलें एक दूर आमकां बायबल गोतना, बायबलाची सारकी जाणवाय येना, आमी वापरिना म्हणजे दूर आमचे वयर येवचें ना. तर जबाबदारी आसा म्हाका आनी तुका बायबल सदांच हातीन दवरून वाचूंक, वापरूंक. देव बरें करूं.